itu nomor yang Saint Emily Sports Club Asaldas Goa. तसंच कोलकाता दादा या मैदानात दुसरे सेमीफायनल जातले आणि फाल्याचे गेमीक एक भेटतात मारगांव स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस सेमीफायनल आता ते फायनल हा काकोडा आत्तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां तुमी फायनलाक पावले. थँक्यू. तुजी गेम तुका कशी लागली? बरी खेळलो पूण स्कोर जावपा जाय आनी इम्प्रूव जावपा जाय कित्याक इम्प्रुवमेंट जावंक जाय आसलें? म्हणजे चान्सीस मोर क्रिएट करपाक. ग्रेट. तुमी कशें खेळल्या? 1-2 खेळल्या, 1 to 4 अशें कितें कितें खेळल्या तुमचें सिस्टम कितें कितें आसलें? फॉर्मेशन आमचे आसली 4-4-2 आसली. 4-4-2 आसलें. मागीर आमचे 2-1 जालो तेन्ना बेटर डिफेन्सीव खेळले आमी. डिफेन्स लायक 4-5-1 खेळले. 4-5-1 आसलें. कितें चुकलें तुमचें? डिफेन्स 4-5-1 चुकलें वो पयलींचें चुकलें? आसले आमचे 4-4-2 सारके आसले. हां. बट मातशें 2-1 लीड मातशें लेस जाली ताका लागून आमी 4-5-1. आतां इतल्या वर्सांनी तुमी फायनलाक पावले, 25 वर्सांनी, कितें म्हूण सांगता तूं? या आतां मदें आमी पंचवाडी मे खेळटाले. हय. थिंगासर आमी फायनल केले. बट आफ्टर 25 years शिरोडा यूथ क्लब म्हणून आमी हें केलें. सो आतां आमी वयतले मुखार एंटरव्हिलीचे खेळटले. सगळे भुरगे आमचे सेपरेट खेळटाले. बट आतां आमी एक जावन शिरोडा यूथ क्लब म्हणून खेळटात. आतां ह्या तूं दुसऱ्या भुरग्यांक कितें मॅसेज कितें दिता? वॉट इज युअर मॅसेज? माय मेसेज इज लायक दुसऱ्या भुरग्यांनी बरें करून प्रॅक्टीस करचें. प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट अशें जाता. प्रॅक्टीस करनासतना तो डायरेक्ट खेळटा तातूंत गूड. जायते चान्सीस मेळ्ळे तुमकां पूण तुमी थोडेच क्रिएट केले आनी तुमी फायनलाक पावले. तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ऑल द बेस्ट फॉर द फायनल. या थँक्यू.